let me go in the past. Please, you are an educated man, mark your words. Please mark your words. Don't even talk. आवाज करू नका. Namaskar, Yokar Tumka. There are some people whom you can like, you can hate, but you can't ignore. And we have with us one such person. आमच्या बरोबर एक असो मनीस आसा, you can like him, hate him, but you can't ignore him in Goa's politics. दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसीस सार्दिन. Sir, thank you very much. एक म्हळ्यार वेळ दिलो. आणि couple of questions. एक म्हळ्यार तुमकां सगळे जाण हेच विचारतले पयलीं, are you interested in South Goa ticket? हांवें सांगिल्लें आसा, maybe 3 months back, की म्हाका तिकेट दिल्यार हे पावट रावपाची खोशी आसा आनी हे मुगेलें लिमाणी इलेक्शन आसतलें ताजे हडल्यान मुखार इवन अनोपोज जाल्यार म्हाका रावपाक नाका. निमाणे MP इलेक्शन. MP इलेक्शन म्हणजे स्टेट इलेक्शन जायते जाण म्हाका येवन म्हणटात सर तुवें बसपाकूच जाय आनी थोडे आमचेर भितरल्यान कोंत्राय पॉलिटिक्सान सगळी तूं केन्ना आसनाय. सो देखून हांवें सांगलें तांकां आज पर्यंत मुगेलो आरोग्य बरो आसा, लोकांकूय जाय हांव रावलोलो, सो पार्टीन तरी तिकेट दिली जायत. हे पाटी हांव लिमाणे MP इलेक्शन आनी MLAचें इलेक्शन हांव बसपाक रेडी ना. निमाणे इलेक्शन फॉर फ्रांसीस सार्दिना. दुसरे एक प्रश्न परत तुमकां परत विचारतले की यंगस्टर्सांक चान्स कित्याक दिना म्हणटा ती तुमीच परत कित्याक काय म्हणून. सी यंगस्ट गेले ते पावट दिली आनी तो 32,000 रिजनल पिड्डीर जालो. तो ते भायर MLA आशिल्लो. नॉट ओन्ली यंग, प्लस ही हॅड डन सम वर्क, पीपल न्यू हिम. एज इज अ नंबर. आमकां यंग जाय पूण काम केल्ले यंग जाय जांकां लोक वळखतात आनी तो जिखपाक शकता. आतां जायते यंग मुखार सोदतात ते आजून MLA जिखूंक नात आनी ह्यो 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी लागतात. दीस इज नॉट वन कॉन्स्टिट्युएन्सी. जायते जाण काँग्रेसींतले मुखार सरता जे अजून MLA जावना. सो यू आर नॉट नेमींग देम. नो, नांव घेना. ना. कोणाकूय खोशी आहा, ताका उमेद आहा, ताका आपूण रावपाक खोशी आहा म्हूण सांगपाक तांकां पातोक न्ही. मागीर लोक ताका जिखयतले, लोक ताका मानताय जाल्यार. फादर एरेमेत हाणें सांगलां की कॅप्टन विरेटो शूड बी दी कॅन्डिडेट फॉर लोकसभा काँग्रेस टिकेट. यू एग्री वीथ फादर? सी, I totally disagree with him because Father Erimita देवालें कोण दिका. आमगेले लिडर्स आसात सांगपाक कोण बसपाचो कोण नाका तें जायते आसात. चर्च शूड नॉट फादर इंटरफियर. एरेमीत हांव चर्च हांव म्हणना, फादर एरेमिता उलयता हांव. फादर एरेमिता देवागेल कोण दी आनी ताका तरी आमचो कॅप्टन बट दिसा ताजे पासत रोजार कोण दी देवा कडेन. ताका टिकेट मेळटा. चर्च शूड नॉट इंटरफियर. No, I don't do this. Church, you see, actually in politics and religion, these are two things. But suppose some politician does really something wrong, then there many times we have seen, because people many a time tank hobor asna, तेन्ना church लोकांचे नदरे मुखार हाडटा आनी तूं कांय पातोक ना. पॉलिटिक्सान आनी स्पेशली आतां लोकसभा इलेक्शनाक डू यू थिंक दॅट चर्च शूड सपोर्ट काँग्रेस ऑर नॉट? सी, म्हाका चर्चीन हांव बसल्यार हांव केन्ना चर्ची कडेन सपोर्ट मागपाक वचनी. इंडिविज्युअल आय मे मीट हिम, अरे तुगेलें मातशें म्हाका सपोर्ट जाय. नॉट एज अ प्रिस्ट ऑर ए चर्च, एज अ इंडिविज्युअल. एज एन इंडिविज्युअल. सो लोकसभा इलेक्शनाचें उलयता आसतना वी हॅव सीन युअर ट्रॅक रिकॉर्ड ऑफ 1998, 2007, 2009, 2019 and 2019 you won with 47.47% vote because you had MGP's support and because you and other candidate was hardly 3% difference. This time you don't have MGP. Last time I'll just make this a longer question. Last time तुझे बरोबर काणकोण, सावर्डे, केपे, वेळी, कुंकळी, नावेली, बाणावली, मारगांव, फातोर्डा, कुर्तोरी, नुवें, फोंडा, शिरोडा आनी मडकय MLA आशिल्ले. भितरले हार्डली आतां 2 जाण आसा तुजे बरोबर. आतां MLA गेले जायत लोक वचूंक नात. लोक आमचे बरोबर आसा आनी फाटली पावटी आनी हे पावटी कंपेर करूं नाका. फाटली पावटी आमचे बरोबर कोण आसले ते आमी सायडीन दवरया. हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणलें.
पूण अंदू कितें जातलें डोंट कंपेर. फाटले फावट जेन्ना रेजिनाल्ड बसयल्लो he had lost by 32,000. I was given only 20 days. 20 दिसां भितर I had to make up for those 32,000 and I won by 9,800 and odd. That means I won by 42,000. गेल्ले फावटी म्हाका एमजीन सपोर्ट केलो पूण म्हाका इन शिरोडा म्हाका सपोर्ट करूंक ना. सो त्यो लेट अस नॉट मिक्स अप. MGP Naka, you don't I want don't want to MGP? speak on the TV. When you come one to one, I will tell you. After this is So over. yes. So election muntaite it depends on time. फाटली पाट कितें जालो तें don't compare. MGP जाय काय नाका आता. See, आमकां सगळीं जाय पूण ते आमचे बारबर रावतले ते हांव तांकां हिंसातलो. पण अपील तरी करता लास्ट टाइम प्रमाणे म्हाका सपोर्ट करा म्हणून. हांव मागतलो कित्याक ते मुगे फ्रेंड आहाय. मागपाक कांय ना पूण तांकां आनीक ऑप्शनाय आसतलीं की म्हाका सपोर्ट करपाचो नाक ते. ऑल ऑफ देम हॅव गॉट देयर ओन ऑप्शन्स आनीक एवरीबॉडी इज सेल्फीश टू सम एक्सटेंट. ताणें आपणालें पळोवचें पडटा. हांव कांय म्हणना. सो फायनली इफ यू आर गिवन अ टिकेट तुम्ही विदाउट MGP जिखतले अशें दिसता तुमकां. येस म्हाका दुबाव ना. 3%च फरक आसा विथ BJP एंड यू डीन फॉलो. ती 10% आहा 1% आहा. सी तुगेले जायते नवे येतात आनी पोन्नेले आनी हूंय वतात. दीस इज रोटेशन. हातूंत पॉलिटिक्स म्हणटात ते. सो आय एम शुअर पीपल हॅव नॉट गॉन बिकॉज सगल्याक वता थंयसर जात थिंगा हांवें काम केलां. मुगेले एक पोस्ट हांव फॉलो करतां. आय सेंट सगलीं पंचायतांक हांवें लेटर्स धाडल्यो. कितें काम आसल्यार घेवन येयात. हांव सांगना म्हणलें सगलीं काम जातलीं म्हूण पूण तुमी येनासल्यार एकूय काम जायचें ना. तुम्ही लेटर बरयलें सगल्यांक बरयल्ल्यो. सो पोस्टांतल्यान. थोड्यांनी हाडल्यो थोड्यांनी धाडूंक ना. कोणपट धाडलां तांतलीं जायत कामां हांवें केल्यां. देखून मुगेले फंड जे आसात ते काबार जाले. आतां म्हाका आदलो MP जो आशिल्लो तागेले 2 crore मायज उरल्यात ते आतां मुगेले अकावंटाक ह्या दिसांत आयल्यात. तशें घेवपा मेळटा आदल्या MPचे बी. कित्याक ते MPचे पयशे न्ही ते दॅट इज फॉर द कॉन्स्टिट्युएन्सी. ते सावथ गोवा ते तांणी तरी मोडूंक ना. नवो MP जाता तेका ते मोडपाक. सावयकाराचे पयशे तुमी मोडटा. म्हाका 2 येतल्यात आतां आयले 2 crores 20 lakhs म्हाका मेळटले तागे सो यू आर थँकिंग हिम काय यू आर नॉट थँकिंग. thanking him at the same time not thanking him. ओके. यू डोंट बिलीव इन मोदी वेव No. ना. कित्याक. कित्याक मोदी वेव हितून आशिल्ली लाखांनी पयशांनी फूल उलोयली. कर्नाटका मोदी वेव कितें जाली बाकीचे कडेन आसा. ती वेव आयली कोण उदकाची सुनामी आयले आनी ते गेले. सो इट ऑल डिपेंड्स हूंय ते. त्याच्या नंतर जाल्ली इलेक्शन्स यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट. No. Except Telangana That's what other I told you elections. first. Every election you cannot compare with the other. बट दॅट इज अ मोदी वेव. No, I don't believe. नो मोदी आतां म्हणटात तो मध्य प्रदेश तो सेम जावपाक गेलो. पूण वेव तरी आसा. I don't believe. यू डोंट बिलीव. I don't believe. सावथ गोवान मोदी इलो वेव. इफेक्ट हा न्हू. सावथ गोवा मोदी वेव गेती पाटी आसली तेन्ना कितें जालें तें पळयलें. सावथ गोवा मोदी वेव कसली मोदी वेव. खंयचे इन्शुरन्स दिलो तें ताणें सारकें केलां सांग म्हाका. 15 लाख आयले तुगे अकावंटांत. 15 लाख आयले. पेट्रोल आमी गोंयसान इंडियेसान आमी शेजारी गांवांनी धाडटाय. And the cost of petrol there is 75-76 rupees. तूं कशें घालता 95 rupees. So wave is हें पळय म्हारगाय चडयल्या. वेव इज ज्या जॉब नाय लोकां फटयताय आनी आदली स्कीम आहाय त्यो नांव दीन कोत्तूम दाखयताय. पयशे आसल्यार कोण म्हणना रे. फाल्यां तुका म्हयन्या आनी 5 लाख मेळ्ळ्यार तुगे स्टायल ऑफ लिवींग वील बी डिफरंट. सो आयज एपॉट 95 20 रुपया एक आमगे लिटराचे घेताय. सो डिवेलॉपमेंट कोत म्हूण दाखयतात. सो तें देंवयाय आनी सायड बाय सायड दिव. यू आर नॉट हॅपी विथ मोदी. ताणें जुवारी ब्रिज केलो. जुवारी ब्रिज यू कॅन ट्रॅवल फ्रॉम कुर्तोरीम टू तें आमगेलें आशिल्लें. ओ हायवे आहा ती काँग्रेसान
ती टेंडर केल्ली पूण एक टेंडर केलो आय वॉज टेलिंग ऑस्कर वेन आय वॉज MP की कोण नाका सो मागीर इन्फ्लेशन जालें आनी ते रेडी नाही जालो कॉन्ट्राक्टर मागीर परत टेंडर जालें फायनली केले. येस येस कोण करूं न्ही यू आर थँकिंग नरेंद्र मोदी नो फॉर नॉट एट ऑल नितीन गडकरी फॉर इट इज गडकरी म्हणून तूं ताणें काम बरी केलें गडकरीन बट आय आफ्टर ऑल हुएवर इज द गव्हर्मेंट आतां आमगेलो मनमोहन सिंगान डिसिजन घेवपाक जायना मोदी घेवपाक जाय कित्याक मोदी इज द प्रायम मिनिस्टर आनी मोदीन घेवपाक जालें ना वेन मोदी मनमोहन सिंग वॉज द प्रायम मिनिस्टर इज लायक दॅट तूं तुगेलो प्रायम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर तेन्ना तूं डिसिजन घेता वेल्यार लोकांच्या बऱ्याक ओ वायट ते लोक डिसायड करताय आतां थंय थिंगाय म्हूण नाका आनी गोंयाय वॉट हॅज BJP डन आतां आमगेलो शुगर फॅक्टरी कोण इथनॉल प्लांट घाताय कोणा रे सरकारा हातो फायदो करपा न्ही सरकार हातो लोकांक सेवा करपाक लुकसाण आहा जाय न्ही शुगर फॅक्टरीचे नुकसान started from 1998. See, you didn't follow. And even no, that is true. You are talking about now, but I'm just let me go in the past. When even you were chief minister of Goa, sugar factory was running in loss, and you had posted administrator on that. What do you mean finally? I mean to say. You mean that administration we try to streamline, but we don't stop the factory. काबार जाली ती फॅक्टरी. काबार जायना आनी पयशे घाल थिंगा आनी बरो एडमिनिस्ट्रेटर घाल पूण आमी आहाय ते लोकांच्या फायद्याक आतां मार्गाचेर लाख कोट्यान पयशे मोडटाय पत्त खंयचे येताय सो आमी पयशांक उकोन न्हय लोकांक सोंपेपण जाय लोकांक बरेपण जाय लोकांक सरकार निवडून दिला वायट बरो लोकांक बरें करपाक सो मोठे मार्ग जाता ते सोंपेपण जालें ना लोकांक बेगीन पावता. वेरी गुड दीस इज You should at least जेन्ना appreciate that. हांवें मारोग केलो आमगे कुत्रेचो 22-23 वर्सांनी लोक म्हणटाले सर कित्याक कोत्ताय धरून आयज ताजेर उशीर जालो आयज पावना मारूक सो ते भशेन इट इज द वी आर इन दीस इरा आमी फाटल्यान वचपाक जायना एक घरा मोटोर आसात थंय आतां चोरून केल्लो मारूक वयर आमगेलो दोना पावला आयज पावना तो एक फाटी सो आमी मुखार वतात फाटल्यान वचनाय कोण पड सरकार आहा ही हॅज टू बी विजनरी हांव म्हणना तांणी थोड्यो वस्तू बऱ्यो केल्या विजनरी आहा काय ना मोदी इले विजनरी आहा मोदी कित्याक रे सगळें मारोगूय मोदी करता मारोगूय I'm प्रायम asking you मिनिस्टर this करता question because you are a member of गाडकरी parliament. तूं म्हूण रस्ते कोत्तो मंत्री ए विजनरी म्हूण हांव म्हणना मोदी हालाक एवरीथींग कम्स अंडर हिम पूण तो सगळ्या लक्ष घाल्यार तो पीस जातलो मागीर PM तरी सगळ्यांचेर लक्ष घालूंक गेलो ताका टायम आसूंक ना आनीक देखून म्हणटा Credit doesn't go to him. partly because he is the boss but it goes to the minister concerned. Okay, now who should be the next prime minister? I don't know. You are in parliament. Our congressman should be the prime minister. Which congressman should be? Rahul ji should be the next prime minister. Done? If Congress wins. Not Mallikarjun Kharge. No, no, no. No. Yeah, Rahul Gandhi should be the next prime minister. prime minister. This will fetch you a ticket also now because you are supporting Rahul No, you Gandhi. see, so ticket is one thing and my thinking and my good wishes are another thing. You think he can be a good prime minister? Yes, because see, a prime minister in every department, he has got geniuses, 40 geniuses. Only a prime minister must have a strong common sense to distinguish between guidance and misguidance. Tuka fuloitlay, then to distinguish korpak. Otherwise, in every department, there's a head who is supposed to be visionary experience. तूं आतां चीफ मिनिस्टर सगळी डिपार्टमेंट पडोवपा जायना थिंगा ब्युरोक्रेट्स आसाय ओनली फायनली आय हॅव बीन अ चीफ मिनिस्टर आय हॅव बीन मिनिस्टर फॉर 5 terms फायनली हॅव टू डिसायड बिकॉज यू आर पीपल्स पर्सन So Rahul Gandhi should be the next prime minister. आय विश You wish as a congressman. एज अ काँग्रेसमॅन आता इंडिया एअरलायन्साचे कितें which ticket should go to Aam Aadmi Party in Goa? South you will say no. नो ही because- शूड गेट बोथ आम आदमी शूड गेट बोथ Both ticket. कित्याक हांव म्हणना आम आदमी गोंय आहा 1-2 सिटां आनी तूं MP उलयता
तुमगेली तीनूच उरला. ना ते 3 उरले ते गेले म्हणून 3 उरले ते गेले म्हूण ते लोकांनी धाडलो नाही हे चोर गेले पयशांक आनी कित्या लागून. सो डोंट ब्लेम द पब्लीक इज स्टील विथ काँग्रेस. दो सम पीपल से तुम निवडून येतरी तुमी हिंगसान थिंग वताय म्हूण. हांव म्हणटा गेले ते फोटींग पूण तांकां कोण येयले BJPन ते डबल फोटींग. तुका हांव कोण मारून धाडटा तो मारलो फोटींग पूण धाडलो केद फोटींग. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल BJP. सो हांव लोकांक उलो मारतां काँग्रेसान तर ह्या चोरांनी फोटींगपण केलां BJP पार्टीन तांकां केल्या पयशे दीन बिटवीन 40 to 50 crores थोड्यान गेल्ले तांकोडे. नेक्स्ट क्वेश्चन. आय एम वेटिंग फॉर यू टू मेक सम स्टेटमेंट. आम आदमी पार्टीक नाका म्हणटा. ना दे आर गुड बट तिकेट मेळपाक चिंतूंकूच जायना तांच्यान. नो रेव्होल्युशनरी ते आयल जाता तांणी एक सीट मागपा जाय कित्याक ते अजून एक आयल न्ही तांगेलो. यू डोंट सपोर्ट देम. कितून वयतले. रेव्होल्युशनरी गोन्स डोंट मेक फन ऑफ द इंटरव्यू प्लीज गो हेड. Okay. Aam Aadmi Party is part of India Alliance. So they don't deserve any seat in Goa. In Goa, elsewhere where they are strong, surely they deserve. Wenzi and Cruz, both you think they will support Congress candidate and you if you get the ticket? Surely, why they will not? If their party supports, Then yes. Last time they were not. you will not go and ask to them. Give Surely, support. provided the party supports. Otherwise, I don't go where I know somebody will not support me. Over. So without party support, Wenzi will not support you. I mean, personal. I don't know. I will go to the people. And I'm sure people will not vote for Aam Aadmi, for revolutionary this time. Because if they contest, they will not contest to win. They will contest only to destroy Congress votes. Indirectly, they will be there to support BJP. Except for your statement now की BJP double footing जर काँग्रेस वाले जे गेले ते footing जाल्यार you think people will believe in Congress now? Yes, they believe. Why they will not believe? Because you see, I'm trying to, will you agree or disagree with what I'm saying? No. हांव तुका मारून धाडटा कोणाकूच. हांव ताका भरपूर पयशे दिता. तो बाळ फुलता पयशां लागून. बाबडो असो ते बाबडे. सो हांव म्हणना हे बाबडे फुटींग आनी ते डबल फुटींग. हे बाबडे फुटींग आनी ते डबल डबल फुटींग. फुटींग. पण हेजे फुडें जावचें ना अशें दिसता तुमकां? कितकून सांगतलो? BJP म्हणटात ते जुंय तांचे बरोबर लोक ना तांणी लिडर आयले तांणी महाराष्ट्र येले कोणा चोर बोर म्हणले आनी काडले आनी तांकां मागीर धुयले कित्याक धुयले मावने न्हू ते मिस्टर क्लीन जावन कोणा मंत्री केले. सो असले BJP मुखार कोची नाय न्ही. दे सर्वायव ओनली ऑन दॅट बिकॉज दे हॅव मनी नॉट टू स्पेंड फॉर इलेक्शन. दे हॅव मनी टू बर्न. इतलो तांकोड पयसा. Okay, I'll ask this question for which you have answered ample time. Any question you no, ask. but ample of times, and then I'm asking this again. Though you have answered it, you were responsible to get BJP in power. Please, you so are an educated man. Mark your words. you Please mark your words. You made Don't them, even talk. Ministers. I am not responsible. First ever. They time. helped me to become chief minister. Same जालना sir. So no. Then हाल तुगे बॉस आनी तुगे कोण हाल्या हें वत तो एक जाता. पण तुम्ही पार्टी सोडून गेले थिंगा. कित्याक म्हाका फाल्स केल्ली देखून म्हज्या ज्युनियरा म्हज्या वयर काडले. सो पार्टी इज नॉट अ रिलीजन. पार्टीनूय तुकाय रेस्पेक्ट दिवपा जाय आनी तुवें पार्टीकूय रेस्पेक्ट दिता. सो दीस इज लायफ. I asked this question because Sukal ना comment जालें की they are ते saying कोण की चोर आहाय ते फोटींग आहाय ते म्हणटाय. CM हांव आशिल्लो सरकार म्हणटाय तो चीफ मिनिस्टर जालो. एरां गेल न्ही. तुज्यान कोणाक काडून जाता आनी कोणाक घेवपाक जाता. जेन्ना रावी आनी सगळे जॉयन जाले BJPक तेन्ना BJP पारीकरा CM केलो. आतां ते मेळ्ळ्या म्हूण तांकां तुमी BJP हाडलो म्हूण. But you made them ministers. They never had a Because taste you of see, power. when you, अरे तूं तांगेल्या आदारान तूं CM जाता आनी तांकां एक दोन मिनिस्टरूय दिना. पूण सरकार म्हणटाय तो चीफ मिनिस्टर जालो.
Next. Next question. Now tell us something more about Congress. You Congressman, now कोणाकूय congressman. ticket मेळी साऊथ गोवान जाल्यार you will support Yes, I will support. whoever gets a ticket. Yes. काय you are saying just now you said party is not religion. ना हांव तूं सांगिल म्हण तेन्ना लागू म्हणटा आता change. ना जाल म्हण तूं आय विल सपोर्ट बिकॉज आय बीन देर दे हॅव सपोर्टेड मी आय विल ऑल्सो सपोर्ट You will support anyone. नॉर्थ गोवा कोणाक ticket दिवचीशी दिसता हांव तुमकां? नेन बाबा दॅट पार्टी वील डिसायड आय विल गीव माय सजेशन्स बट Not in public. नॉट इन पब्लीक कित्याक बाकीच्यांक वायट दिसतलें म्हणून. ना कोणा वायट दिसत मुनी बिकॉज दॅट इज द वे आय फंक्शन आनीक हांव आमकां सांगल्यार जाता. ना कितेंय मुगेल पडे पार्टीकोड उलोवपाचें आहा तें हांव डायवर्ज करना आनी हांव सदां हेरांकूय म्हणटा कितेंय पडे पार्टी सांगपाक दुगाड्स आहाय जाल्यार सांग डोंट गो टू द प्रेस सो आय फॉलो दॅट सो नॉर्थ गोवा जिखतले म्हणटा तुमी ह्या फावटी. आमी ट्राय करतले जिखपाक हांव म्हणना जिखतले म्हूण हेर म्हणटाय म्हूण पूण वील ट्राय आवर लेवल बेस्ट मागीर लोक डिसायड करतलो कितें What is the difficult point for Congress in North Goa? Is it Sripad Naik or BJP? सी आय डोंट वॉन्ट टू डिस्कस ऑन दॅट कित्याक आमी ट्राय करतात वी आर ट्रायींग आवर लेवल बेस्ट डिफिकल्टी म्हणना सगळे एक पाट जिखतात कोण पेड्डे जाता जिखतात पेड्डे जाता आफ्टर ऑल श्रीपाद नायक इज एन इंडिविज्युअल बट ही बिलोंग्स टू BJP. How is your relationship with Very Sripad good, Naik? very good. Very good. He is a very nice man. मुगे friend too. Sripad Naik is my friend, says My Sardin. Nothing Munnaka. He is my friend. You just said. Yes, he is my friend, I said. Why should you diverge? Personal friend. Yes, we are together there. But because of party, you don't support him. Surely. Ajay. So North Goa also Congress will try to win. And South Goa surely Congress will win. See, if I am there, I'm sure people will give me victory. Because, as you say, हालांनी कोणाक दिल्या सगळेक एक पाट तुगे मनीस आहाय ते तांकां वोट दितो म्हूण सांगूं जायना कित्याक म्हाका दसऱ्या आकोडे दिवाळी कोडे दोग ते एकदां हिंदूगे वोट आयलो फोन आयलो साडीन बाब आमी तूं बसल्यार हाय आमी BJP लागना काँग्रेसूय लागना कळ्ळें तुका हांवें बेश्टें आयकिलें ते एक जाणांनी सो ते भशेन जाय जाण इंडिविज्युअल्स आहाय जे मुजेर कोंत्र आहाय ते भशेन तांकां जाय साथ दीन जाय पार्टी सेकंडरी म्हणटाय ते सो आमचेरय थोडे पार्टी आसून आमचे थोडे कोंत्र आहाय सो ते भशेन दोनीय आसताय बॅलन्स जाता आसतलें तें. पॉलिटिक्सान दोनीय हिंगिनसा वचताय चर्चिल आलेमा बद्दल कितें दिसता? ना म्हाका उलोवपा नाका चर्चिलाचेर. ताका सांगिल्लें तो ताका फकत सुवात त्या बसपा मुना म्हूण आतां हिंग सोगल्या उडयलें ताका भायर ही कॅन कॉन्टेस्ट इन द मून म्हूण कित्याक हांवें सांगिल्लें तो बसतलोच म्हूण कित्याक ताका BJP बसून लायतले काँग्रेसा वोट फोडपाक कळ्ळें तुका ही सेट EVM आसल्यार आपूण बसना म्हणटा. Oh, I'm happy, I'm surprised. Anyhow, I don't want to comment. I don't. No, can it be a factor for you? Churchill Alemo. Forget about being a politician. Is it a factor? ना हांवें ताजे पासून काम केल्लें पूण ताणें म्हाका केन्ना केलें ना बट एनी हांव आय डोंट बॉदर तेय पाटी आसलो तो आय डोंट बॉदर हांवें मुगे लोक आहाय पळय ते काँग्रेसाचे आनी मुगेले बोट देखून आहाय तेजे बारबो आसल्यार आय डोंट बॉदर. You will get through. येस येस आय विल गेट थ्रू. आनी बाकीच्यांक जाल्यार डिफिकल्ट जातलें म्हणटा. Your vote bank will not support them if I don't someone say. else gets a ticket. I didn't say. थोड्यान म्हणलें तें तुका सांगिल्लें ते एक जाण्यान म्हणलें ते भशेन आनीकूय आसपाक शकताय हां म्हणना. But you will tell them I will Congress tell them to vote for Congress. because you are loyal congressman. आणि गेले ते बाबडे what you said बाबडे voting. ते फुटींग आनी else ते डबल फुटींग. देव बरें करूं सर. थँक यू व्हेरी मच. वी आर किपिंग दीस शॉर्ट बिकॉज वी आर मीटिंग यू अगेन फॉर मोर इंटरव्यूज. देव बरें करूं सर. थँक यू व्हेरी मच फॉर लिसनींग. कितेंय अश्टेच जालें जाल्यार प्लीज. न एडिट जावचें ना तशें वतलें. ओके थँक्यू व्हेरी मच सर. हे आशिल्ले फ्रांसीस सार्दिना खासदार दक्षिण गोवा. ते म्हणटा की आपल्याक टिकेट मेळत जाल्यार गॅरंटीड जिखून येतलो. कोणाकूय मेळत जाल्यार आपूण सपोर्ट करतलो. आय एम लॉयल काँग्रेसमॅन. सो टिकेट मेळटली ना मेळटली हें आमकां नंतर कळटलें. बट रायट नाव वी आर टॉकिंग टू MP हू हॅज
good experience in parliament. And before we wind up, एक ते दिसा parliament attack जालो, and attack in the sense someone came, तुमचेर बी मारून आनी कलर बिलर. ना कलर मारूंक ना एकी कडेन मावतानी तुम्ही ते भायर आसले मागीर थिंगा? आमी रोद्दा आसले सो आमी थिंग वत म्हणल्यार ताका धरलो एरान उडी मारली आनी ते हें फोडलो कळ्ळें तुका लकीली इट वॉज नथींग इट कुड हॅव बीन समथींग पॉयझनस पूण इट इज सो अनफॉर्च्युनेट दॅट होम मिनिस्टरान स्टेटमेंट करूंक ना थिंगा But you were far away from what is हय आय वॉज फार अवे पूण आमी तो दुवोर आयलो देन वी केम and you are shocked to see this happening. एवरीबॉडी वॉज शॉक्ड की इतलें आतां सेक्युरिटी आहा आनी इतलें आसतना येवप म्हणजे आय डोंट नो हाव देर वॉज अ टोटल लॅप्स इन सेक्युरिटी Okay, but you were there. आय वॉज देर आतां म्हणटे भशेन अंडर MP लॅड हांवें मुगेले फूल पडे आमकां पयशे मेळटाय इवन द लास्ट गव्हर्मेंट हांवें तो मोड काबार केलो सो आय हॅव डन लॉट ऑफ वर्क दीस टायम सो वेरेवर आय गो पीपल नो वॉट वर्क आय हॅव डन आनी देखूनच जे बरें देखणार म्हाका वोट दिताय पळय ते जाणूय तांगेले MP कितें करूंक शकता जे आमचेर कोंत्र आहाय तें कितें केलें तें पळयनाय कितें करपा उरलें तें पळयता कित्याक कोत्र आहा तुजेर ते? अरे पॉलिटिक्सान देव बसल्या पुरान 100% वोटान जिकूच ना आयकिलां पार्टीतले कोत्र आहा म्हणटा. पार्टीचे तोणूय पडे जे एम्बिशियस आहाय तूं म्हणटे भशेन ते कोणूय ते मेजूं मेळटाय नॉट मेनी Not many. देखून ते बघून पयलीं आदीं पार्टी काबार केली पडे ते कोंत्र आहाय कित्याक वचो हिंग मेळना जाल्यार थिंग बसपाकूच राय ते कोंत्र. तांणी पार्टी काबार केल्या देखून आतां आमगे इकरा आयले तांतले आड गेले तेय कोमायन आहाय तातूंत तातून. So कोत्रा तांकां you are ignoring them. सोड आय डोंट बॉदर आमी जिखताय ते आमचे वद्दान आहाय तांकां लागून कोंत्राय ते सोड देव बरें करूं सर वेळ दिलो म्हणून. तुम्ही पळयतात हब एनकाउंटर विथ फ्रांसीस सार्दिना कीप वॉचिंग अस एंड ऑल्सो बिफोर गोईंग मातशें वचच्या पयलीं प्रेस दी बटन वेर इन यू फॉलो अस ऑन ऑल दी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स कीप वॉचिंग.